So that's why हांव तुका शेफ डॉन म्हण टेस्ट करून पळय कित्याक तूं एक व्हडलो शेफ न्हू सो वी फॉलो युअर व्हिडियोज. होय लुक ॲट दॅट. हांच्यानी म्हाका इनवायट केल्लो तर सिल्वेन हाडला. कोंकणी टीचर तुमचे सगळ्यांचो योगार. आयज आमी करतले फूड रिव्यू. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक, कशे आहात तुमी? आतां तुमकां हांव होन्सलो व्हरता. आयचे व्हिडिओन तुमी पळयतले एक हार्ड वर्किंग गोंयचे बायल मनीस बरे बरे एकदम जेवण करता ते तुमकां दाखोवपाक वचपाक लागला. भरपूर लोकांचे हेल्प जातले. पार्टी फंक्शन कितें आसल्यार हांकां कॉन्टॅक्ट करा आनी हांगासर वचपाचें कशें तें तुमकां एक झलक दाखयता. होन्सलो म्हणटा ते गांवान आमी पावल्ले आसा लंडनचे शहरान. हे होन्सलो आतां होन्सलो. तर तुमकां कळटलें, तुमी ड्रायव्ह बी करून येयले तुमकां कळटलें की खंय गाडी पार्क करपाचें आनी कशें वचपाचें. होन्सलो स्टेशनासून चड पयस ना. हांगासून आमी लेफ्ट घेवया. हॅनवर्थ रोड आतां हे रोडाचें नांव हॅनवर्थ रोड आनी हांगा स्पीड लिमीट आहा 30. वयर कॅमेरा लायल्या पळय, येलो कलरचो डबल आयला न्हू, ताका कॅमेरा म्हणटा स्पीड कॅमेरा. नेक्स्ट रायट घेवया आमी. पावले मी ऑलरेडी. चड बिजी न्हू थिंगा हे रोड. ओके हांव कितें म्हणटा तूं एक धाकलेशे तुगे हे दाखय कितें कितें कोत्ता तें सांग लोकांक. हे बिबिंका न्ही. कॅमेरा ऑन आहा थिंगा गाडीन दाखोया. तर हे बाय बाय नांव कितें केलें? सिल्विया. सिल्विया. तर सिल्वेन हाडला. कितें बिबिंका हे? बेबिंका. तूं खबर आसलें हांव येतो म्हण हाजी. बिबिंका हिंगा सिल्विया हांच्यानी म्हाका इनवायट केल्लो की हे स्वता घरान बिबिंका आनी कितें कितें तेंचे कडेन ऑफर म्हणजे आनी कितें कितें ते करता हे सगळे एक झलक पळोवन घेयात. बेबिंका, बात, बोलिना, पिनाट, दोस, सान्ना, ऑल द गोवन डिशेस. इतले सगळे आहा. इतले सगळे हे आतां होम मेड तुमकां ताजे खावपाक मेळटले आनी तुमकां तुमच्यान हे ऑर्डर पासून करपाक म्हणजे डिलिव्हरी बीन सगळे पावयता न्ही खंय खंय वचपाक चड पयस. तांकां पोस्टूय कोत्ता. वन डे डिलिव्हरी. रिसीव कोत्ता. फ्रेश एवरीथिंग इज ऑथेंटिक. आतां हे हेंच्यांनी म्हाका हाडला हिंगासर. आमी शेफ डॉन किचनान या आनी आमचे घरान वचून मागीर आमी तुमकां दाखोवया दिसता कशें, टेस्ट कशें आहा आनी कितें म्हायती आहा हांकां विचारया. नांव कितें म्हटलें बायचें? सिल्विया मॅस्करेनस. आनी गांवान खंयचें? गांवान तालिगांवचे. तालिगांवचे. ओके. आनी कितले वर्सां जाले तुमकां हांगासर येवन? 4 वर्सां. 4 वर्सां जाली. आतां 5 जातली. 5 जातले. आतां हे बिबिंकाचे सायज कितले कितें वेट आहे? 1.7 kg. 1.7 kg म्हणजे नॉर्मली इतले आसता काय लोकांक सांगचें पडटा 1 किलो 2 किलो? हांव कितें कोत्ताय 1 kg 1.5. सो आय चार्ज देम 1 kg आनी एक थोडे एक्स्ट्रा घालून 1.7 kg करून दिता बिकॉज सगल्यांक म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आनी सगळे आहा जायते लागून कोण खाता तेका पुरो जायना न्हू. किलो हय फंक्शन जाले आनी हे जाले म्हटल्यार व्हडले ऑर्डर बी येयल्यार जातले तुमचे करपाक? व्हडली ऑर्डर बी जाली जातली. आनी एक मनीस आहा म्हणजे तो तेच्या हॉटेलाक एवरी मंथ ऑर्डर कोत्ता. बरें बरें. ओके. सो दॅट्स वाय हांव तुका शेफ डॉन म्हण टेस्ट करून पळय कित्याक तूं एक व्हडलो शेफ न्हू सो वी फॉलो युअर व्हिडियोज. यू कॅन ट्राय अस. बरें दिसलें आयकून आनी बरें दिसलें गोंयकार म्हटल्यार इतले आपणाचे एफर्ट घालता आनी इंट्रस्ट घालता बिजनेस वाडोवपाक. कॉम्प्रोमायज करना. कॉम्प्रोमायज न्हू. कितेंय जावं तें न्हू हिंगा इन्ग्रेडियंट्स म्हारग जावं कितें जावं क्वॉलिटीचेर आमी कॉम्प्रोमायज करूं जायना. एक्झॅक्टली. हय. आनी इट इज ऑथेंटीक लायक यू नो. ऑथेंटीक. नो प्रिझर्वेटिव्ह नो कलर्स. आय जस्ट अवॉइड दॅट. वय हांव देखून म्हज्या किचनान केन्ना कलर यूज करना. नोट केला आसतले. खूब जाण म्हणटा यू नो कलर्ड बेबिंका. नो तुका ते तो टेस्ट ऑथेंटीकान घालना केन्ना कलर घालना. सो हांव ते अवॉइड करता. ते कॅरमलायज जावपा जाय ते भाशेन ते जाता नॅचरली कलर गरजूच पडना. तर हे जेवण आमी आतां हे बिबिंका आमी दाखोवया लोकांक आनी
टेस्ट कसले तेय दाखोवया. पळोवपाक बरें व्हडलें दिसपाक लागला. आतां ते आतां स्टुडियोन आमकां कळटलें कितें आहा तें. फीडबॅक इम्पॉर्टंट, सो टेस्ट कर आनी पळय शेफ डॉन. शुगर हांव करतलो. फोन नंबर, एड्रेस आनी हांगा येवपाचें कशें तुमकां एक धाकटीशी झलक दाखयला. हांगासर पासून येयल्यार तुमकां ते हांगासर हाडून दितले. आनी जर तुमी पयस रावता तुमी फोन काडात, ऑर्डर करात. एड्रेस आनी कितें कितें करता, फोन नंबर आनी एड्रेस तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. त्याच भाशेन कमेंट सेक्शनान पासून हांव दिता. डिस्क्रिप्शन थोड्या लोकांक समजना डिस्क्रिप्शन म्हणजे कितें. कमेंट सेक्शनान पासून तुमकां मेळटलें. नाजाल्यार म्हाका पासून मेसेज केल्यार तुमकां हांव नंबर दितलो. तर तुमी हांकां कॉन्टॅक्ट करा. डायरेक्ट फोन करून विचारा कितें कितें आहा तें. व्हडले व्हडले ऑर्डर पासून हेंच्यांनी करता. आनी खुबशे रेस्टॉरंटाक बिबिंका, दोदोल, दोस क्रिसमसाक चड मेहनत करपाची गरज ना तुमकां. बसले कडेन तुमकां वस्तू पावतले. बाय बरें दिसलें म्हाका तुमकां हांगा पळोवन आनी असले मेहनत करता म्हणून. आनी मेळया परतून हे व्हिडिओ दाखोवया लोकांक आनी हे दाखयता तांकां हांव. मेवचे. तर तुमकां आयचो व्हिडिओ कसो दिसलो कमेंट सेक्शनान कळपाक विसरनाकात. बरें बाय. देव बरें करूं तुका. घरा कडेन वचून आमी टेस्ट करया गे. बरें बरें. टेस्ट कर आनी सांग म्हाका. हां शुअर शुअर. पळयात नायस एंड फ्रेश. आहा हेजेर आनी ताक कट करया. होय 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 होय. लुक एट दॅट. पळयात एक एक लेयर कशें एकदम परफेक्ट वेवस्थीत आहा. जे घमघमाट परमळ आहा न्ही हेजो सारकें बिबिंक फ्लेवर. पळयात आतां कितले लोकांच्या तोंडान उदक सुटलें म्हाका सांगा. लजनाकात कमेंट सेक्शनान. पळयात हे क्वॉलिटी. आतां आमी टेस्ट करून पळोवया. कमेंट सेक्शनान वर घालपाक हे सगळें करपाक कला जाय आनी भरपूर पेशन्स म्हणटा पळय ते जाय. खुबशे लोकांक कळटा हे सगळें करपाक आनी बऱ्याचशा लोकांक टायम म्हणटा ते आसना. पळयात लेयर पळयात. कितें डावट आहा तुमकां तुमी कमेंट सेक्शनान बरोवपाक शकतात. तर हे बिबिंक हे भाशेन आहा पळयात. परफेक्ट आहा. एज अ शेफ म्हाका तर भरपूर आवडलें. तुमचें कितें म्हणणें कमेंट सेक्शनान बरयात. आनी जाता जाल्यार तुमचे गोंयच्या लोकांक सपोर्ट करा. हे गोंयकार भरपूर मेहनत करता हांगासर येवन आनी आपणाचो बिझनस आपलो वावर फुडें व्हरपाक पळयता. आनी सगळ्यां कडेन टायम आसना हे सगळें करपाक. ताका लागून तुमी हांकां कॉन्टॅक्ट करात. हे तुमचें लायफ इजी करतले. प्रायस वायज हे सगळें तुमी तांकां स्वता विचारपाक शकता. प्रायस वायज वयर सगळें जावपाक शकता. ताका लागून तुमी स्वता कॉन्टॅक्ट करात आनी स्वताच पळयात. तुमचेय बिझनस आहा काडा फोन गुणायात म्हाका. आनी हांव येता तुमचो फूड रिव्यू फूड प्रोडक्ट संवसाराक दाखयता. लजनाकात. लजल्यार पेजेक पावनात. ताका लागून फुडें सरात आनी आपलो धंदो सेट करात. फूड रिव्यू करपाक येयला आयज आमचे कडेन बिबिंक ऑल द वे फ्रॉम होन्सलो. आतां होममेड बिबिंक हे टायम टू टेस्ट. सारकें ऑथेंटीक रेसिपी तुमकां जर एन्जॉय करपाक जाय जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करा होममेड करपी हांकां सिल्वीक. आतां कॉन्टॅक्ट करपाचें कशें ईमेल थ्रू हे सगळे डिस्क्रिप्शनान तुमकां सगळे म्हायती म्हाज्या चॅनलाचेर मेळटलेच. त्याच भाशेन हेजे जे कमेंट सेक्शन आहा पळय ताजेर पासून तुमकां हे म्हायती मेळटले. तर तुमी क्वॉलिटी पळयल्यार हांगासर हांव कितें म्हणटा टायम काडा वचा एक सॅम्पल घेयात. जर तुमकां व्हडले ऑर्डर दिवपाक जाय एक सॅम्पल घेयात चॅक करात. तर आयचो व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया. होपफुली तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. आवडल्यार कितें करपाचें खबर आसा तुमकां शेअर करात आनी आज विसरचे पयलीं व्हिडिओ लायक मारा. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.